Hello friends, welcome to Goenka Pound's Just Casual with Suraj Nandrekar. Joining us on the show today is someone who every Goan likes and admires. He has started kicking the ball from Giri, then he played for the Indian Super League, then he's shown all over the world, all over India. He played for FC Goa, then he lifted trophies for Mumbai FC, and then now he's brought the experience and calm to the Chennai FC. He's humble and true Goan at heart. Welcome to the show, Mandar Rao Desai, a Goan footballer who's made his name worldwide. Thank Mandar, you for having welcome me to here. the show. Thank you for having me here. Yeah. Tell us first thing, फुटबॉल म्हणटा तो प्रत्येक गोंयकारांच्या रगतान आसा. How did you start a small village like Giri? How did you start playing football and how did you evolve as a big footballer? सांगतलो म्हटल्यार आमच्या वाड्यार भुरगे खेळटाले आनी म्हाज्याकून व्हडले भुरगे ते, सो तांकां पळोवन एक उमेद जाताली की तेंच्या वांगडा खेळचो हो, आनी तेंच्या वांगडा खेळपाक ते घेयनासले कित्याक ते एजीन व्हडले आसले आनी आमी चड धाकटे जाताले. सो म्हाज्या वांगडचे जे भुरगे आसले ते आमी तांकां पळोवन आमी सायडीक एक धाकटो ग्रावंड करून खेळटाले. सो ही म्हाज्या नेबरा वांगडा आनी म्हाजे वाड्या वयले भुरगे आसले तेंच्या वांगडा खेळपाक हांवें पयलीं सुरवात केली आनी थंयसून मागीर स्लोली हांव स्कुलाक खेळपाक लागलो आनी थंयसून म्हाका मागीर क्लब्सांनी क्लब्स आसले न्हू धाकटे, तितून म्हाका चान्स पडलो. फॉर एग्जाम्पल PVC पार्रा आनी गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकॅडमी, आनी थंयसून मागीर आमचे गोवा टिमीन सिलेक्ट जाल्लो. गोवा टिमीन खूब वर्सां खेळ्ळो आनी असोच आयज हांव तुमच्या फुडल्यान आसा. Who were the biggest influences of you at that time as a footballer? इन्फ्लुएन्सर म्हटल्यार म्हाका खूब उमेद आसली खेळपाक आनी फुटबॉल म्हटल्यार इवन समज म्हाका ट्युशन चुकोवचें पडटालें जाल्यार हांव तें चुकोवन हांव थंयसर वयतालो. फॅमिली अलाव करिनासली, बट तरी पूण ती एक उमेद आसली की केन्ना तो ट्युशनाचो टायम काबार जातलो आनी हांव केन्ना खेळोंक त्या ग्रावंडारूय न्हू, आमी शेतांनी खेळटाले. सो एक तो टायम आसलो की हांवूच असो न्हू, ते आमचे भुरगे आसले न्हू, ते रावताले की ह्यो एक 5:30 जाली म्हटल्यार खेळपाक सगळे ग्रावंडार रेडी आसताले. आनी जसो जसो खेळोंक लागलो तेन्ना मामी डॅडीन आनी थोडेशे कोचीस आसले तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो आनी ताका लागून हांव सारको फोकस्ड रावलो तितून आनी एज अ कॅरियर जालो म्हाजो फुटबॉलान. तुजो हिरो कोण आसलो फुटबॉलान? हिरो म्हटल्यार त्या टायमार ब्राजील टीम सगळ्याकून बरी खेळटाली. रोनाल्डिनियो आनी ब्राझिलियन रोनाल्डो हांकांच आमी पळोवन वयर सरले. ओके, गोवन आनी फुटबॉलर गोवान जेन्ना हांव गोंयच्यो टिमीक पळोवंक लागलो तेन्ना सगळ्यो व्हडल्यो टिमी आसल्यो. सालगांवकर, स्पोर्टींग, डेम्पो, चर्चिल. डेम्पो म्हाका खूब आवडटाली टीम आनी डेम्पोतलो क्लिफर्ड मिरांडा ह्यो नॉर्मली म्हाज्या पोजिशनार खेळटालो आनी जेन्ना हांव गेमी पळोवंक वयतालो सो हांव तेकाय पळयतालो आनी एकटो प्लेयर आसलो एंटनी परेरा. सो हांकां हांव पळोवन हो चिंत्तालो की ह्या टिमीन एक दीस खेळचो म्हणून, आनी ते थोड्या वर्सांनी मागीर हांव तेंचो टीममेट आसलो. सो तो एक ड्रीम आसलो, तो तेंच्या वांगडा खेळपाचो तो एक फुलफील जालो. You started with the junior team of Dempo, then you promoted to the senior. ताज्या मागीर FC Goa खेळ्ळो. How was it? How was that experience? Now you are bringing all the experience. You are a mentor for younger players in Chennai FC. You are a player, of course, but as a senior player, you bring a lot of experience into Chennai FC. How do you feel? What is your experience now? हांव जेन्ना जुनियर आसलो तेन्ना आमचे सिनियर प्लेयर आसले ते खूब आमकां मोटिवेट करताले. तेंचे मोटिवेशन आनी कोचिजांचे मोटिवेशनांनी आमकां एक सपोर्ट मेळटालो की इवन जेन्ना मिस्टेकी जाताल्यो तेन्ना ते कॉन्फिडन्स दिवपाक त्या प्लेयराक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसताले. कित्याक थोडेशे प्लेयर ते तूं तुका बऱ्या भशेन घेवंक शकता आनी समज तूं रागान सांगता जाल्यार ते डिस्करेजूय जातात. सो हांव हे थोड्योश्यो वस्तू तेंच्या कडसून शिकलो, आमचे सिनियर प्लेयर आसलो तेंच्या कडसून. कोचिजां
वांगडा रावन तुवें म्हटलां तशें डेम्पोचे सिनियर तायेत FC गोवान व्हडले व्हडले प्लेयर येयल्ले. लुसियो येयल्लो, रॉबर्ट पिरेज येयल्लो, हे वर्ल्ड कप खेळलेले प्लेयर आनी हे कशे रावताले आमच्या वांगडा हे हांव तेंच्या वांगडा शेअर करतालो ड्रेसींग रूम आनी हांव खुबश्यो वस्तू शिकलो तेंच्या वांगडा रावन आनी त्योच हांव आतां जेन्ना हांव एज अ सिनियर प्लेयर टिमीन आसता तेन्ना हांव ह्योच गजाली तांकां सांगून तांकां सिंपल कशें रावपाचें आनी कितें हार्डवर्क आनी कितें डेडिकेशन आसपाक जाय हें तांकां एक्सप्लेन करता. तुवें केन्ना पयलीं चिंतलेलें यू विल मेक 100 अपीयरन्सीस इन ISL? खरें सांगूंक गेल्यार जेन्ना स्टार्ट जाल्ली ISL तेन्ना म्हाका आनी रोमियोक तुमी वळखतले आमी दोगांनी वांगडा स्टार्ट केल्ले. दोगांयकूय आमकां आमी आउट ऑफ स्क्वॉड आहले म्हणजे जेन्ना 18 प्लेयर या 19 या 20 प्लेयर आसता तितूंतले 2-3 एक्स्ट्रा जे आसता ते प्लेयर भायर आसतात. सो आमी तेन्नाच नॅशनल टीम खेळोन येयल्ले आनी कोचान आपली टीम ऑलरेडी सेट केल्ली. सो आमी चिंतूंक नासलें की आमकां रोखडोच चान्स पडटलो म्हणून बट कोच जिखोवन आमकां त्याच वर्सा थोड्याच गेमींनी आमकां चान्स दिलो आनी तेन्नासून जे आमी नेट धरलो तो आयज मेरेन आसा. You played for FC Goa, पयलीं Dempo, FC Goa, then you went to Mumbai FC, now Chennaiyin. How changing this club has changed you? What is your experience of changing clubs? गोंयांत 6 वर्सां खेळ्ळो हांव FC गोवाक आनी गोंयांत खेळप एक लोकल भुरग्यान एक दुसरें फिलींग आसता कित्याक तूं तुज्या होम ग्रावंडा वांगडा खेळटा, तुजे फॅमिली मेंबर्स तुजे फ्रेंड्स तुका पळोवंक येता. बट जेन्ना हांव दुसऱ्या भायल्या टिमीन गेलो मुंबय सिटी हे थोडेशे फिलिंग्स म्हणजे एज अ गोवन को आसना तूं बट तुका प्लेयर कशे सगळे जाणां आसतात आनी मुंबय सिटी एक व्हडली टीम. त्याच वर्सा आमी 2 टायटल जिखले आनी हांव 3 वर्सां आहलो थंय तेन्ना 2 शील्ड आनी एक आमचे ISL ट्रॉफी. तेज्या उपरांत ईस्ट बेंगॉल गेलो कॅलकटा. ईस्ट बेंगॉल तेंचे फॅन्स सारकेच क्रेजी, हजारांनी फॅन्स. डर्बी गेम खेळलो हांव जेन्ना हांव जॉयन जालो ईस्ट बेंगॉल. फर्स्ट डर्बी गेम आहली आमकां. ईस्ट बेंगॉल मोहन बागान म्हटल्यार व्हडली गेम आख्खी इंडियेक म्हटल्यार जाता आनी 4 वर्सांनी ती गेम आमी जिखलेले. 4 वर्सां ते जिखोंक नासले गेम. सो फॅन्स स्टेडियमा भितर येयले. स्टेडियमान अशी सेक्युरिटी आसता बट तरी पूण ते 4 वर्सां जिखोंक तेंचे एक इमोशन्स दुसरे आहले. सो एक फिलींग पळोवंक मेळ्ळें कित्याक सदांच आयकताले आमी की ईस्ट बेंगॉल मोहन बागान व्हडली टीमी आनी थंयसर खेळपाक खूब डिफिकल्ट खूब प्रेशर आसता. हय आसता कित्याक लोकांचो क्रेजूच तसो आहा. तूं जिखल्यार तुका देव काय मानतात, तुका शेणल्यार तुका सारके डिस्करेज करतात. तांकां फक्त जाय जिखपाक. सो ह्यो गजाली एक खुबश्यो टिमींनी पळयल्या हांवें आनी बरें दिसता की डिफरंट जाग्यार डिफरंट भशेन फॅन्स आहा आनी डिफरंट भशेन खेळपाक मेळटा. आनी आतां चेन्नय आहा थंयसरूय दुसऱ्या भशेन बट फॅन्स तितके हे ना, खूब फॅन्स ना बट तरी पूण आहा डेडिकेटेड फॅन्स आहा जे आपल्या टिमीक सदांच जिखोवंक सोदता. म्हणटर आमी पळयलां मे बी ऑलवेज सेन दॅट गोवा इज बींग कॉल्ड अ सिटी ऑफ फन, मागीर आमचे फीश आनी फुटबॉल 3 Fs हे सदांच म्हणटात आमी फन फीश आनी फुटबॉल. पूण आतां पळोवंक गेल्यार खंय दॅट फुटबॉल इज समवेअर लॉस्ट. वाय इज दॅट? एंड सेकंड एडिंग टू दॅट इज द dwindling crowd in the stadiums. That is that affecting the players? सारकें तुमचे जेन्ना ISL स्टार्ट जाल्ले म्हाका अजुनूय उगडास आसा की खुबशे आमचे गेमींग लोक जे येताले ती 7चे 7:30चे गेमींग ते लोक दिनपारचे भायर सरताले आनी रस्त्यार गर्दी पडटाली. आमचीच बस जेन्ना वयताली तेन्ना आमकां ते खूब त्रास जातालो कित्याक लोक ऑलरेडी येता आनी स्टेडियम सदांच फूल आसता with all those flags and jeeps and yeah. बट ओवर द इयर्स आतां पळयल्यार की खुबशे लोक आतां कमी जाले. इवन गोवा बरी खेळटा ना न्हू बट फॅन्स कमी जाल्या. आतां हांव सांगूं शकना की कोविडाच्या टायमारसून कमी जाल्या की तो क्रेज आतां पयलींच्या भशेन ना कसो दिसता कित्याक जेन्ना स्टार्ट जाल्ले तेन्ना व्हडले व्हडले प्लेयर येताले, व्हडल्या व्हडल्या प्लेयरांची नांवां आसलीं. ते मार्की प्लेयर म्हणून येयले वर्ल्ड कप खेळपी सगळे बट ते स्लोली बंद जाले.
No, but to encourage the players to come up further, would you like to appeal to Goan fans to take to the stadium to actually watch the matches, and then otherwise it doesn't encourage the talent, right? तो सध्या cricket every match the stadium is full. full. That is what encourages the talent. सो त्यात आमचे आताचे FC गोवा टिमीक न्हू डेम्पो आनी सालांकर पसून आसले तेन्ना पसून खूब लोक येतालो. तेन्ना अशी मार्की प्लेयर बी कोण नासले. I know that. हय. My father used to take me on his cycle. हय. सो त्या टायमार तुमी पयला आसले कशें आसलें. Yeah. सो त्या टायमार आनी आतां लोक येता लोक येना अशें न्हू बट स्टार्ट जाले तेन्ना भरोन पडटाले. पासीस दिवपाक खूब त्रास जातालो. बट आतां कितें जालां आतां मातशें कमी जाला बट तरी पूण गोवाचो टिमीचो लेवल बरो आहा ते बरे खेळटात सो म्हाज्या हिसपान लोकांनी वचोन तांकां सपोर्ट करपाक जाय. तांकां अशें न्हू आपले ग्रासरूट्स आहा न्हू भुरगे जे खेळोंक सोदता तांकांय पेरंट्सांनी एनकरेज करूंक जाय. आनी अशें न्हू की स्टडी करूंक जायना स्टडी आहात तितून बट एटलिस्ट 1 hour इन अ डे तांकां एक खेळपाक अशें भायर मेळपाक जाय. एनी स्पोर्ट फुटबॉलूच अशें न्हू एनी स्पोर्ट्स. Yeah, when we are talking about these friends and so there's something lacking in football, in Indian football, not just Goan football. We are a country of about 1.4 billion people. Tari Sudha, we can't reach the World Cup. What do you think is lacking in Indian football? एज पर हांवें जे नोटीस केला न्हू कित्याक जेन्ना आमी भायर खेळोंक वयताले आनी तेंचे ग्रासरूट पळयताले आनी सगळे टोटली डिफरंट आहा तेंचे ग्रासरूट्स आनी ते कितके फोकस करतात तेंचे ग्रावंड कंडिशन्स तेंचे एकेडमीज खुबश्यो गजाली अह्यो आहा की ह्यो तेंच्यांनी थंयसर वचून शिकच्यो पडटल्यो. स्पेशली धाकटे भुरगे लेस दॅन 8 years old तेंची ट्रेनिंग चालू करतात ते 6 आसतात कोणी 5 आसतात लेस दॅन 8. सो ही ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट टॅलंट त्या भुरग्याचो कळपाक इम्पॉर्टंट स्काउटींग इम्पॉर्टंट सो ह्या एजीचेर सगळें जावपाक जाय ते आनी तेन्ना तांकां खुबशीं वर्सां वांगडा धरून ती एक बरी टीम जावंक शकता कित्याक एज तुवें म्हटलाय 1.4 billion कंट्री आनी वर्ल्ड कपाक वचोंक मेळना इज बिकॉज नॉट बिकॉज प्लेयर बरे ना प्लेयर बरेच आहा बट प्रॉब्लम कितें आहा ती फॅसिलिटीज ती ट्रेनींग त्या एजीर सारकी मेळत न्हू जाल्यार म्हाज्या हिसपान फुडें पावतले. No, up to 2000 year 2000 if you see cricket was going through the similar phase. Once 2000 zali then IPL started and we could see a different cricket altogether. Dalmia brought a lot of changes, everything happened. Then cricket today is paying Indian cricket is on top everywhere. So this kind of change can we bring in Indian football? असो चेंज जावपाक जाय हरशी. But what is the difference? It's not happening because Ambani's also tried their best in ISL. म्हाज्या हिसपान प्लेयरांचेर अशें कांय ना एज तुका सांगलां तशें की एक टीम अशी रेडी करपाक जाय तेंच्यांनी धाकटेपणासून जे वांगडा खेळटले खूब वर्सां. आतां पसून कितें जाता आमी क्लबांनी खेळटात बट जेन्ना नॅशनल टिमीन वयता तेन्ना तो टायम मेळना वांगडा खेळपाक. सो ते डिफरन्स आसूं शकता. Okay. What advice would you give to the young footballers not to get disheartened by people not coming to the stadium? How to nurture their talent? How to do proper coaching, fitness, everything? If you could give some advice to them. My advice to them is be dedicated to the sport. And the most important thing is discipline when you are on the pitch or off the pitch. Especially younger kids, it's difficult, when you don't have a proper discipline. But when they are in a sports academy, I think they have certain coaches, certain mentors who train them to be in a certain way. They have a sleeping time, they have study time, they have sports time. So they have a proper schedule which is impossible for the kids who are outside, who are at home, who go for trainings, who come. But because of that, it's like a military school, when you go in a military school, it's similar like that when you go in a football academy when you are younger. For a senior player, it's different, but I think for a younger player, it's very important to be disciplined
to be focused, to have a healthy habits like good food, healthy food. Sleep is the most important thing for a person who go on the ground, exert, give everything on the pitch. So sleep is important, proper hydration. There are a lot of things. Actually, it's not easy for a sports person. People think it's Easy. very easy for a sports person, but it's very Difficult. difficult also at the same time. Make Lot lots of sacrifice. Um, being in a place where it's known as you said, fun place. पळय तुका आमच्या गोंया सगळे पार्ट्यो जाता हें जाता ते सगळे अवॉयड करपाक आनी तूं हितून रावपाक सारको शेड्युलान इट्स डिफिकल्ट बट करचें पडटा. इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग इन लायफ एज अ कॅरियर फुटबॉलान नाल्यार एनी स्पोर्ट्स you have to avoid certain things and be focused and be stick to your plan. So ह्यो एक व्हडलो एडवायस तांकां. How do you feel when people call you golden boy of Goan football? हें नांव म्हाका पडलेलें जेन्ना आमी लुसोफोन्याक गोल्ड मेडल जिखलेलें तेन्ना. आनी म्हाज्याकून दिसता म्हाज्या डॅडीक खूब उमेद आहली आनी खूब हॅप्पी जालोलो आनी सगल्यांक सांगतालो आनी एक बरें दिसतालें कित्याक एक गोवा इंडिया टिमीक रिप्रेझेंट करपाक एज अ कॅप्टन आनी फ्लॅग बेरियर आसपाक लुसोफोनिया गेम्साक एक अचिवमेंट बिकॉज एज यू सेड कमींग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज एंड देन रिप्रेझेंटींग गोवा इंडिया इज अ बिग थिंग. See, we know you have interest in music and bikes. How do you unwind after a hectic season? My most important and happy place is being home with my family and my friends. And also I like to go on long drives. Bike jata itki avoid karta hu kidak as a sports person. Because of our roads. Yeah, roads also. And also because of as a sports person avoid karta because accident hai teka lagon. At least car you are more safer. More safer. Yeah, so also most important being home with my family and friends. If you were not a professional footballer, आज मंदार राऊत देसाई कितें आसतलो आसलो? खरें सांगूंक गेल्यार समज फुटबॉल हांवें चिंतूंक नासलें जाल्यार हांव कितें जातलो आसलो तो कित्याक तकलेन फक्त तेंच आसलें की फुटबॉलर जावपाक जाय. सो हांवें तेजे उपरांत केन्नाच चिंतूंक ना आनी कितें जातलो म्हणून. Lots of sports person have that. Mandar, now we are going to the second section, rapid fire. You have to give me answers in just one line. Yeah. What it is. Best football moment of your life? Winning double with Mumbai City. Worst injury you have recovered from? Hamstring. When was that? That was with Goa, when Goa reached the finals in Mumbai against Bangalore when we lost 1-0. What crossed your mind at that time after the injury? Because I got injured in the first half. Yeah. And the full injury game जातो game जातो whether you will recover or not. Some negative thoughts were there? Recover जातलो असलो. That is because I always keep my mind positive. No matter, there are a lot of times we lose the games, certain injuries, but most important thing is being positive. आणि तुजो विल पॉवर स्ट्रॉंग आहा आनी पॉझिटीव आहा आनी तूं मोटिवेटेड आहा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅव ऑल दीस थिंग्स बट I try to bring all these things so that I get motivated and keep going. How do you deal with criticism? For me, criticism is motivation. The more you criticize me, the more I get motivated to work hard. What are the rumors you heard about yourself? Rumors are rumors, so No, how do you deal with them? I just don't care about it. Ignore them. Yeah, ignore. Yeah. Things you like to do besides football? Being home or driving. Okay. Pre-match ritual or superstition? Nothing. Nothing. Music or silence before a game? Music. Favorite actor and why? Favorite actor Imran Hashmi. Always watched his movies.
and especially because of his songs. The movies which he was in always, his songs were very famous. अरे वाह. Meanwhile, Imran Hashmi is known for some other things. Favorite Goan dish and why? Fish curry rice, like everyone. When one thing fans don't know about you, off the pitch. Funny person. Okay, we didn't know that. Best advice you would ever receive from a coach? Just do what you are good at doing. And the coach name? Zico. Okay. Indian football's biggest challenge right now? Biggest challenge right now Indian football has. What are how it can grow? In short. In short, just grassroots. Yeah. One change you would make in Indian football to make it world class? To have a proper league like English Premier League. Dream club you would like to play for before retirement? There's no as such dream club, because playing for a home club is like a dream. And the dream for me was to play for Dempo when I was young, which I completed. So that was my dream. Favorite car or bike you own or want to own, dream to own? The cars which I dreamed of, I have it in my garage. So basically you have fulfilled all your dreams. Yes. One word that sums up your career so far? Champion. Arey, very good. What are the things you have in mind beyond football? Beyond football is, for me, the most important thing is to spend, whenever I have time, to spend that time with my family. That's the most important thing. Thank you very much, Mandar Bab. You gave us your precious time. I know you are very busy. You will be going for training now. You gave us answers. You answered the rapid fire also. We wish you all the best at Chennai FC. We wish you to see you back in FC Goa again and play for Goa again. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Thank you so much for having me here. Pleasure to be here. Thank you. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.